सर कितें म्हणटा आयज पंचायत निवडणूक आणि आयज तुमी सकाळी फुडें येवन वोटींग केलें. आमच्या लोकशाहीन म्हाका दिसता सगळ्यांत जास्त चुरसेची निवडणूक ही पंचायतीची जाता हें एक लक्षांत आयलां. पावस आसूं किंवा उन्न आसूं जबरदस्त उत्साह आसा सकाळच्यान दिसता. आनी म्हाका खात्री दिसता की आमच्या पेडणे तालुक्यान तरी मतदान हें 90% टच जातलें सांजवेळ पर्यंत. ताणें तो सांगता 50 लाखा परस आपणें जास्त खर्च केलो म्हणजे हे चल्लां कितें म्हणजे लोक काही जण इन्व्हेस्टमेंट म्हणून पळयतात ह्या निवडणुके कडेन. आनी खास करून जे कोस्टल बेल्टांतल्यो पंचायती आसात हांगा हे प्रकार जास्त जातात. जेन्युइन लोक निवडून येवंक जाय, बरे विचार करणारे लोक निवडून येवंक जाय, जेंकां खरेंच गांवचें हीत आसा हे लोक निवडून येवंक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी ताका लागून ह्या पयशाचेर पयसो इन्व्हेस्टमेंट जो आसा ताचेर निर्बंध हो हाडूंकूच जाय. पण एका वटेन आमी गोंयच्या मुक्तीची 60 वर्सां पूर्ण केली, देशाच्या स्वातंत्र्याची 75 वर्सां आमी सेलेब्रेट करतात आनी दुसरे वटेन जर आनी सगळ्यांक आमी मतदानाचो हक्क दिला आनी अशा वेळार निवडून येवपाचो हक्क थोड्याकूच उरता. त्यामुळे ताचेर कितें तरी रिफॉर्म्स अत्यंत गरज आसा. इन्व्हेस्टमेंट निवडणूक ही इन्व्हेस्टमेंट न्हय. इन्व्हेस्टमेंट म्हणून काही जाण पळयतात तांचेर कसो कंट्रोल येतलो. नाजाल्यार बरे सुशिक्षीत विद्वान उच्च विद्या विभूषीत सामाजीक दृश्टिकोन आसलेले लोक हे अडगळीक पडटले आनी जे तिजोऱ्यो उगडटात आनी मागीर निवडून येतकीर परत तिजोऱ्यो भरतात अशे लोक येतले. म्हाका दिसता हो खूब विशय सिरियस आसा. गांभिर्यान सगळ्या राजकारण्यांनी घेवंक जाय, सगळ्या राजकारण्यांनी घेवंक जाय. आनी जर हें घेतलें ना तर समाजाची अधोगती जावपाचो खूब धोको आसा. नाका जाल्ले लोक निवडून येतले आनी मागीर पंचायती ह्यो भ्रश्टाचाराची कुरणा जातली. हो धोको जावचो न्ही. म्हाजे कडेन म्हाका असोय एक उमेदवार मेळ्ळो. हांवें विचारलें, अरे तूं कित्याक रावलो शाण्या? जाल्यार म्हाका सर म्हाका नोकरी ना न्ही. म्हणजे तो नोकरी म्हणून उत्पन्नाचें साधन म्हणून पळयता. तें उत्पन्नाचें साधन तें सरकार दिता तें रेम्युनरेशन न्हय. जे वाम मार्गान जमता तें एकदां मेळ्ळें 5 वर्सां खातीर की कल्याण जालें. आमकां सगळ्यांकच हेचेर खूपच अंतर्मुख जावंक जाय. कोणाचेर टिका मारची गरज ना. आज ही समाजात चल्लेली गोश्ट आसा. बट इट हॅज टू स्टॉप समवेअर. ना जाल्यार लोकप्रतिनिधी कशा प्रकारचे आमी हाडूंक लागतले हे लक्षांत येता. हांव ताका कोण इलेक्शन कमिशन ताणें थोडें टायटन करूंक जाय.